नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. फाटले कांय दीस अशी परिस्थिती आसा की जितले आमी विधानसभे भितरले विशय उलयतात तितलेच विधानसभे भायलेय उलयतात, कारण तितल्योच मोठ्यो घडामोडी भितरय घडटात भायरय घडटात. आजय अशे महत्वाचे विशय विधानसभेक आयले आनी जो एक विशय काल सावन म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयभर चर्चेक येता तो म्हळ्यार एक्सिडेंटाचो. त्या विशयाचेरय आज डेव्हलपमेंट जाल्या. जे मुख्य एक्युज्ड आसात तांची बेल रिजेक्ट जाली. 2 दिसांचो पुलीस रिमांड तांचो चालू आसा. ताजे उपरांत पुलीस तांची कस्टडी आनी वाडोवन मागतले काय कितें तेंय पळोवचें पडटलें. आमचे बरोबर 3 मानेस्त आसा स्टुडियो भितर. पयलीं प्रुडंटाचे असोसिएट एडिटर लौकीक शिलकार आसात, जे सकाळी सावन विधानसभेक आशिल्ले, जांकां हांवें आतां विधानसभेंतल्यान हांगा हाडला स्टुडियो भितर. दुसरे आमचे बरोबर किशोर नायक गांवकर आसात आनी जॉयल अफान्सो आसात. ऑल 3 ऑफ यू वेलकम. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. एक्सिडंटाच्या केसी भितर आज डेव्हलपमेंटूय जाल्यात काय त्योय सांगच्यो, आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता गोंयच्या समाज मनाचेरय भरपूर परिणाम केला. तो मागीर सोशल मिडियाचेर चर्चा चलतात, नाक्या नाक्याचेर चर्चा चलतात. एक 2 दिसांची चर्चा आनी ताजे उपरांत परत आमी सगळे येरे मजा मागल्या काय खरेंच ह्या घडणुकेचो जितलो समाज मनाचेर परिणाम जाला अशें दिसता तो कायम उरतलो? प्रमोद, कालच्या घडणुकीचेर अपडेट म्हटल्यार आयज बेल जी असली परेश सावर्डेकराची बेल रिजेक्ट जाली, ही पहिली सगळ्यात व्हडली गजाल. आता काल जशें जॉयलान सांगलें तशें की जी सेक्शनां ह्या केसीन लायल्या ती सगळीं सेक्शनां ही बेलेबल सेक्शनां आसात, आनी अशें आसतनाय बेल ताचो रिजेक्ट जालो ही एक म्हत्वाचीच अशा पद्दतीची गजाल म्हणची पडटली. आनी लोकांकूय मातशें दिसलें की येस, बेल रिजेक्ट जालो म्हणजे सरकारी यंत्रणा किंवा तपास यंत्रणा हाचेर सिरियस आसा. आता दुसरी गजाल म्हटल्यार तूं जशें सांगलें तशें की ह्या एक्सिडंटान ज्या पद्दतीन समाज माध्यमाचेर आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन जी चर्चा सुरू जाल्या की लोकांक खंय तरी दिसपाक लागला की खंय तरी आमचें चुकता, आमचें इन द सेन्स प्रत्येकाचें, कारण प्रत्येकान हो विशय आपलो असोच घेवचो पडटलो. कारण फाल्यां आयज तुका फाल्यां म्हाका अशी एक म्हण जी आसा ती ही सगळ्यांक लागू पडटा. कारण रोड एक्सिडंट जो विशय आसा, तूं कितलोय जरी बरो आशीत, समोरचो मनीस जर चुकीचो आसत जाल्यार तातूंत तूंय फोंडान पडोंक शकता. त्या खातीर हो विशय हो आमचो विशय आनी तो आमकां म्हणून आमचो विशय म्हणून तो हँडल करचो पडटलो. आयज प्रमोद, सोशल मिडियाचेर जे कांय फोटो रिलीज जाले. आता त्या फोटोन तो जो ग्रूप आसलो जो पिकनिकेक गेल्लो त्या ग्रुपाचे कांय फोटो तातूंतसून रिलीज जाल्या आनी त्या फोटो वयल्यान लक्षांत येता की ती पार्टी जाल्या उपरांत कशा पद्दतीन ते आपल्या घरा कसल्या अवस्थेन ते आपल्या घरा येता आसतले ते. दुसरी गजाल, त्या फोटोन प्रॉमिनंट लोक आमकां दिश्टी पडटा, जे लोक वेगवेगळ्या बऱ्या हुद्द्यांचेर काम करतात. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या लोकांची आसा. आता ह्या घडणुकी उपरांत ते लोक कशे रिएक्ट जातले आनी ते लोक ह्या सगळ्या घडणुके कडेन कशे पळयतले. कारण ह्या घडणुकीन प्रमोद 3 लायव्स गेल्या. एक घोव बायल गेल्या, तांच्या भुरग्यांचे म्हणजे विचार कर की आवय बापूय अकस्मात अशा घडणुकीन गेल्ल्या भुरग्यांचेर कितें संकट ओडवतले. 3 मनीस जे JMCन ट्रिटमेंट घेतात तातूंतले एक मनीस खूपच सिरियस आहा. तर ह्या सगळ्या गजालीं कडेन आमी जेन्ना सोशल पर्स्पेक्टिवान विचार करतले आनी ह्यो चुको फुडें भविश्यान घडोवंक जायना अशें म्हणून जो पर्यंत आमी वागचे ना तो पर्यंत ह्यो घडणुक्यो चलच्यो ना. आपल्या पोजिशनाचो जर उपयोग करून आमी जर दोशींक जर सेव करपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार फाल्यां इन रिटर्न हे सगळ्यो गजाली आपल्याचेरूय येवपाक शकतात. सो इट इज एन टायम फॉर अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एव्हरीवन ऑल्सो. येस, एब्सोल्युटली. लौकीक बाब, आतां मेरेन जो तपास जाला किती जाला तातूंतल्यान, कारण काल मेरेन भरपूर चर्चा चलताल्यो, अशें काय तशें काय, हो चलयतालो तो चलयतालो. आतां मेरेन जो तपास जाला तो कितें सांगता आनी हो तपास योग्य दिशेन चल्ला काय कितें? प्रमोद, कालच्या एक्सिडेंट जाल्या उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन जालां. आतां कालच्या आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले उपरांत DYSP आशिश शिरोडकर आज जे चार्ज घेतला तेणी हेजो, म्हणजे ते मॉनिटर करता इन्व्हेस्टिगेशन. माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे PI इन्व्हेस्टिगेट करता. सो एक आमकां दिसलें सगळे कडेन मिडियांनी पळया सगळ्या आनी लोकांच्या मदीं भायरूय पळया की
ड्रायव्हर कोण हेजेर सगळ्यांचे प्रश्नचिन्ह आहा. जर एक्शन जाता ते रायट मनशाचेर एक्शन जाता की नाही, रायट मनशाक पनिशमेंट जाता काय की नाही, हेजेर हे जाल्लें. आय विटनस 2 प्रकारचे सापडला हांकां. एक आय विटनस सांगता लेडी चलयताली, एक आय विटनस सांगता तो सावड्डेकार आसलो तो चलयतालो म्हणून. सो थंय कन्फ्युजन आहा. पण काल जेन्ना ब्रिफींग दिलें DYSP आशिश शिरोडकरान, तो कन्विन्स आसलो की ड्रायव्हर तो घोच चलयतालो, सावड्डेकारूच चलयतालो म्हणून. जेन्ना ताका क्रॉस क्वेश्चन केला तेन्ना तेणी सांगलें की तो कन्विन्स आहा ऑन द हेजे स्टेटमेंटाचेर सावड्डेकराचे की आपूण बसलेलो, आपूण भायर सरलो, मागीर आपल्याक वाचोवपाक ती भितर सरली. अशें उत्तरां आमकां पुलिशे कडल्यान येवपाक लागलें. मातसो पुलिसेचो रोल मातसो डावटफूल हितून वयता की ते कन्विन्सिंगली जे एक्यूज आहा तेजे स्टेटमेंटाचेर आपूण कन्विन्स जावन उलयता म्हणून. मागीर जेन्ना म्हटलें हाय प्रोफायल केस आहा, तुमचे प्रेशर येतलो काय म्हटल्यार, जाल्यार तेजे एक रिप्लाय आसलो तो मातसो चिंता करपासारको. तेणी म्हटलें हाय प्रोफायल केस आशिल्ली जाल्यार आमी इतली सेक्शनां थोडीच लायतले, बारीक सेक्शनां लावन ती बेल आवट जातली आसली. अशें तो उलोवन गेलो. तो DYSP अशें कित्याक उलोवन गेलो खबर ना. आतां तेणी भितरली गजाल चुकोवन तेजे तोंडार बी येयले जाल्यार. सो तेजे पयलीं काल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, जेका हे रस्ते बी सगळे लागता, ट्रान्सपोर्ट तेजे अंडर येता, तेणी स्टेटमेंट केला इट इज मर्डर म्हणून. जर पियोन कोण तरी गाडी चलयता जाल्यार ते रस्त्यार भोंवपी एक बॉम्ब म्हणून, आनी हो जाला ही घटना ही मर्डर म्हणपाक जाय, इट इज प्लेन मर्डर म्हटलां हेणी. मागीर तेणी म्हटलां तुमी मागीर ते आसता ते कोर्टान वता, एजन्सीक मॅनिपुलेट करता, पुलिशे कडल्यान आपल्याक जाय तशें करून घेता. सो इन्वेस्टिगेशन फुडें वयतलें तशें कोण चलयतालो आनी कोणाक शिक्षा जाता हें सुद्दां क्लियर जातलें अशें माविन बाब उलोवन गेलो. CMन आयज स्टेटमेंट केला की कल्प्रीट, रायट कल्प्रिटाक वील बी बिहायंड द बार्स म्हणून. तेजे उपरांत आमी एक जेन्ना इन्सिडंट घडलो तेन्ना एक आय विटनस आसलो जो 3 गाडयो फुडल्यो कार सापडल्या, 2 मोटरसायकलान 3 कार एक्सिडेंटान सापडल्या. जे फाटली जी वाचली कार त्या कारांतलो जो दिग्विजय वेलिंगकर आसलो ताका आमी ऑनर प्रुडंटान ऑनर घातलेलो, त्याच रातचो घेतलो म्हणून तेणी फूल इन्सिडंट एक्सप्लेन केल्लो. तो जेन्ना DYSPक विचारलें की बाबा हो मनीस, तेणी म्हटला की लेडी चलयताली म्हणून, तो आपूण कन्सिडर करूं शकना म्हणटा तो. ताका जर कोण चलयताली ती खबर आहा जाल्यार ताका ती बायल एकटी उडोवन पुला सकयल पडली ती कित्याक दिसली ना, ताका जर ती दिसना जाल्यार ताका आमी आय विटनेस कसो धरूं. हो एटिट्यूड आमकां पुलिसाचो हे केसी भितर दिसलो. सो मातसो खंय तरी प्रेशर तेंचेर आहा वा ते दुसरे वटेन आपल्याक जाय तशें वर्जन घेवन वयता अशें मातशें दिसपाक लागलां हे केसीन. कारण आय विटनेस जर म्हटलो तो आसलो थंय जाल्यार ताका कन्सिडर करपाक जाय. पण आतां कळ्ळां आमकां की आयज ताका आपयला म्हणून, ताका समन्स इश्यू केला आनी ताका स्टेटमेंटा खातीर आपोवन घेतला म्हणून. तेजे उपरांत दुसरो एक पॉलिटिकल विशय येयलो. तो एक थोड्या प्रसार माध्यमांत तो एक पॉलिटिकल एडवोकेट गेलो म्हणून. मागीर अमित पालेकार ऑन रिकॉर्ड येयलो. आयज तेणी ब्रिफींग घेतलें की आपलें नांव बदनाम करता, तेणी BJPचेर घातलें, BJP IT सेल करता म्हणून, आपूण ते खंयच्याच केसीक लिंक ना म्हणून. अश्यो खुबश्यो गजाली येवपाक लागला. बेल इन्वेस्टिगेशन एके वटेन आनी ह्यो सगळ्यो गजाली दुसरे वटेन. 2 वेगवेगळे गजाली जावपाक लागल्यात. जॉयल, हाव आर यू लुकिंग एट द इन्वेस्टिगेशन टील नाव एंड डू यू थिंक इट इज going on the right track? Yeah, Pramod, there was a kind of a suspicion in the mind of people because this is a high-profile case, and people assumed maybe there could be some compromises in investigation, and maybe even police could be compromised. But as of now, it doesn't look to be, because the police have come open on record saying, even giving out the alcohol limit which was present in the bloodstream of the accused. So 3 times more permissible limits, like 30 mg is the permissible limits, but 94 was what was found. And itlo gazali, they have disclosed so many other things, openly coming and saying that the driver was drunk, heavily drunk. So इतले म्हणून सर कांयच जावंक ना. पण unfortunately, if you see, our rules or our laws are not strong enough to back our claim that okay, fine, we are setting a deterrent here. Movinan Kal Mulle in the assembly saying that this is like equivalent to a murder, आणि अशे तशे खूब गजाली that should be strict penal action, हे त्या खूब गजाली म्हणल्या. Do we require a tragedy every time to wake up and put the system in motion and put these rules in place? CM एक बरो मुद्दा काढलो की that okay, we need to even implement laws to tighten them and ensure that these things don't happen. 2 गजाली आसा हितून भितर. One is drunken driving and one is rash and negligent driving. Both almost come in that same category. So हितून भितर कांय विचार करचो पडटलो, because
as of now, we do not have, our laws don't support stringent action. At best, you will get a few maybe days of jail and maybe a maximum fine of around 10,000 rupees. That's it. So तितून भितर एक deterrent काडटलो जाल्यार वेगळो विचार करचोच पडटलो आनी maybe get an amendment to the law and do something, by merely talking and मागीर थोडे तेंपान तुम्ही ते स्पीड गन काडटले, अल्कोमीटर काडटले, तेजेर कांय जावचें ना. या आणि एक ह्या मुद्द्या वयल्यान हाजे अपडेट्स आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. आणि एक गजाली भितर आमी बिलीव करतात अशा सेन्सिटीव गजालीची खंयच्याच परिस्थिती भितर ट्रायल बाय मिडिया जावपाक जायना. एट द सेम टायम पुलिसे कडच्यान जें इन्व्हेस्टिगेशन जाता तेंय सारकें जावपाक जाय. कारण जर अशे दुबाव उरले की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना किंवा तातूंत भितर लूपहोल्स आसात किंवा मुद्दम लूपहोल्स दवरतात जाल्यार मागीर आपोआप हातूंतले खाच खळगे कोण नाल्यार कोणाक सोदून काडची पडटा. ती परिस्थिती कोणाकच आवडना. त्या खातीर हो तपास सारको जावचो इतलेंच म्हाका दिसता सगळे गोंयकार आज मागतात. दुसरे विशया कडेन या जो आज सकाळी आयल्यान तो म्हळ्यार अत्यंत म्हत्वाचो तमनार पावर प्रोजेक्टाचो, जाचेर सुदीनबाब ढवळीकरांनी कांय गजाली विस्तारान सांगल्यो. गरज कितें ह्या प्रोजेक्टाची ती समजावन सांगली. विरोधकांनी विरोध म्हणून कांय गजालीक विरोध केलो, बट त्याच बरोबर सरकारान तांकां बाबा खंयची गजालीक विरोध करचो, खंयची गजालीक विरोध करचो न्ही, आमची गरज कितें, मागणी कितें, सद्याची पुरवण कितें हाजे स्टॅटिस्टिक्स दिले. सो लौकीक बाब तुमी विधानसभेत आशिल्ले, हो जो विशय चर्चेक आयलो ती चर्चा कशी दिसली तुमकां आनी सॅटिस्फॅक्टरी आशिल्ली काय कितें? हो विजयाचो प्रश्न आसलो आनी आयच्या क्वेश्चना वराचो पयलो प्रश्न आसलो आनी तामनाराचो विशय आसलो की सावथ गोवा एक्टिवेट जाता. तेच हिशोबान सगळे आमदार बी उलयले, तेजेर आमकां कळटा की विशय खंय लागता तो चड. सो विशयाचेर जेन्ना विजयान प्रश्न उबे केले की 2030 पर्यंत कितें 900 मेगावॅट जाय, ती आतांच जाता, आतां 650 येता, थोडी रिन्युएबल एनर्जी ती आमी मॅनेज करूं शकता. जर आमी जाय तितली पावर मॅनेज करूं शकता आनी तेजे उपरांत टॅक्नॉलॉजी वाडटली जाल्यार आमकां ह्यो झाडां बिडां कापून कित्याक डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूं जाय असो प्रश्न आसलो. तूं कितली झाडां मारता, मागीर ते अफॉरेस्टेशन तेजे खंय करतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली येयल्यो. सुदिनान ताका रिप्लाय दिला. पयलीं तेणी सांगलें झाडां कापिना, झाडां ट्रीम करता, झाडां सामकी कापिना म्हणून. मागीर फुडल्या रिप्लायन तो कन्फ्यूज जालो म्हणल्यार 17,000 झाडां कापता म्हणून. पूण सुदिनान एक गजाल बरी सांगली की आमी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता. तेजे पयलीं विजयान मुद्दो असो काडलेलो की तुमी हांगासरल्यान गोंयचे बॉर्डरी पर्यंत काम आहा तें तुमच्या कंट्रोलान आहा, तुमी करता. कर्नाटकाचे भितर जें काम जातलें ते तुमच्या कंट्रोलान आहा आनी ते जातली हेची गॅरंटी आहा. तेजेर सरकार स्पश्ट नासलो की तें काम तेवटेचें जातलें काय कितें. कारण हेज्या पयलीं सुदीन पयलीं उलोवन गेला की थंय सरकार चेंज जाला, थंय कितें चेंजीस जावं जायना ह्यो गजाली. सो पण सुदिनान एक स्पश्ट केलें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जालें की आमकां कशें वापरपाक मेळटलें म्हणून. आनी तेजें हें बरो आसलो, ते तेणी एक्सप्लेन केलें कशें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जातलें आनी तें बरें पडटलें तें. कारण बॉर्डरी वयल्यान जे दारबांदोडेच्यान जी लायन येतली ती अप टू म्हापसा पर्यंत वयतली म्हणटा तो. तेजे उपरांत तीच लायन दारबांदोडेच्यान कुंकळे पर्यंत वयतली आनी ती शेल्ड्या पर्यंत वयतली. थंय जो लायटीचो प्रॉब्लेम आहा तो खूबसो सॉल्व जातलो. समज जाय त्या कामा खातीर म्हणजे जंयच्यान लायट हाडपाक जाय थंयच्यान मेळना जाल्यार इवन कोल्हापूरच्यान सुद्दां लायट चड मॅनेज करता जाल्यार ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरूं येता. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता तें जावन पडूं न्ही असो सुदिनाचो हे आसलो. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरचो विचार करपाक गेलो आनी लायटीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें तयार जाता जाल्यार म्हाका दिसना तितून कितें प्रॉब्लेम आसपाक जाय. सद्याक किशोरबाब आमची अशी परिस्थिती आसता खूब फावटी की मातसो वारो आयल्यार लायट वता, पावस पडल्यार लायट वता, फिडर फॉल्टी जातात. सो अशी विचित्र गजाली जातात. आनी एक गजाल म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार मान्य करतलो की आमचे पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडूच न्ही, ताचो कंप्लीट ओवरहॉल जावपाचो अत्यंत टायम आयला. कारण बारीक सारीक गजालींचेर जे पावर कट्स जातात आनी लॉस जाता, प्रत्येकाक लॉसच ते मागीर इंडस्ट्री भितर जावं, इंडस्ट्री भितर चड जाता. आमच्या गोंया भितर हें ना, पावर कट्स डॉमेस्टीक आमी जनरली जेन्ना पळयतात तेन्ना लोड शेडींग आमी करनात. आमचे लोकांचो बोवाळ पडटा म्हणून आमची इंडस्ट्री लोड शेडींग करतात. सो अशी परिस्थिती भितर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर नवें सामकें आधुनीक पद्दतीचें तयार जावप आनी एक एंटायर पावर स्ट्रक्चराचो ओवरहॉल जावप हें अत्यंत गरजेचें न्ही सद्या. सारकें प्रमोद. ते म्हणजे एकीकडे उदक जितलें आमकां इम्पॉर्टंट त्याच पद्दतीन लायट ही सुद्दां आमकां तितलीच इम्पॉर्टंट. एक तमनार प्रोजेक्टाच्या बाबतीन प्रमोद सुरवातेक कितें जालें की ज्या पद्दतीन
तमनार प्रोजेक्टाचेर वाद कसो निर्माण जालो की पर्यावरणाची हानी जाता, झाडां कापली, अशा पद्दतीन ह्या प्रोजेक्टाचेर वाद तयार जालो आनी लोकांक कळोना की हो प्रोजेक्ट म्हटल्यार नेमकें कितें. पयलीं आमी एक लक्षात दवरूंक जाय की हो प्रोजेक्ट हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट, सेंट्रल गव्हर्मेंटान फंडींग केला आनी गोंया खातीर केला. आतां तमनार म्हटल्यार कितें, तर जशी आमी उदका खातीर पायपलायन्स घालतात, पायपलायन्स घातल्या उपरांत मागीर उदकाचो फ्लो तातूंतल्यान वयता, तशाच पद्दतीन पावरा खातीर पावर लायन घालपाचो हो प्रोजेक्ट. आनी हो प्रोजेक्ट इतल्याच खातीर इम्पॉर्टंट की आमची सद्याची परिस्थिती जी आसा ती सिंगल फिडराचेर आसा. फाल्यां समजा कितें तरी एक नैसर्गीक आपत्ती घडली किंवा आनी कितें तरी जालें जाल्यार गोंय हें पुरायपणान काळोखान वचपाक शकता. सो हो सिंगल फिडर जर आसा ताका एक पॅरलल लायन ही तमनारांतल्यान तयार जातली, जेणे करून एक लायन समजा ठप्प जाली तर गेल्यार दुसऱ्या लायनीसून आमकां वीज प्रवाह मेळोवन गोंयचेर काळोख भविष्यान फुडारांत काळोख येवपाची गरज पडची ना. दुसरी गजाल, तूं बरें सांगता की आमकां घरा कडेन सुद्दां 3 फेज जाय, एक्झॅक्टली पण गोंया कडेन सिंगल फेजच आहा म्हणून ना. तेच म्हणजे कशें जालां की ह्या बाबतींत लोकांक खबर नसलें प्रमोद की नेमकें हे तमनार प्रोजेक्ट म्हटल्यार कितें. आतां पर्यावरणाची हानी हे सगळे विशय म्हत्वाचेच पर्यावरणा बाबतींत, कारण आतां मेरेन जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आतां तयार केला त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर पर्यावरणाची हानी जाल्यात. आतां हो प्रोजेक्ट म्हणजे कोणाचो तरी प्रायवेट इन्व्हेस्टराचो प्रोजेक्ट न्हू, दिस इज एन नॅशनल इम्पॉर्टन्स प्रोजेक्ट. आनी त्या खातीर ह्या प्रोजेक्टा खातीर कांय प्रमाणात आमकां पर्यावरणाची हानी सहन करची पडटली, पूण ती भरून काडपा खातीर आमी जर प्लॅन पद्दतीन ती जर भरून काडपा खातीर जर आमी येवजण केली आनी ती भरून काडली जाल्यार आमकां हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो भावी पिढये खातीर इम्पॉर्टंट. This is a long term thing. This is not about today, or this is not about next 2 years or 3 years. This is about next 20-25 years. ही गजाल म्हाका अशें कांय गजाली अशें आसता तांचेर राजकारण जावपाक जायना. बरोबर. आनी म्हाका दिसता ती गजाल प्रत्येकाच्या तकल्यान येवपाक. बरोबर न्ही जॉय? Yeah, Pramod, on the floor of the House today, the argument which was put saying that we have enough power, I think that seems to be kind of a mismatch, because आमचे भितर on paper तुम्ही सगळी ह्यो गजाली करूंक शकता, इतलो पावर आसा तितलो पावर येता म्हणून, बट ऑन द ग्राउंड you see the situation where people are struggling to get daily power, uninterrupted power. इंडस्ट्रीची परिस्थिती Situation is worse. The common citizen is struggling. पर फाटी आमी एक डिबेट केल्लो तरी अशेंच करून पावराचो की every time there are about 20-30 power cuts on a daily basis in respective villages. So खूब अश्यो गजाली आसा. Now we are getting a ready-made infrastructure, I mean funded by the center. Everything is put in place. Supreme Court has given a go-ahead. So I don't think there should be any problem now. And if it is for the betterment of the state, I think we should not be तुम्ही objecting. जॉयल बाब बरो मुद्दो केलो. It is not only about availability of power. It is also about the supply infrastructure. ह्यो दोन गजाली म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या तकल्यान वचपा जाय. लायट भरपूर समजा फाल्यां हाडली, जी हाडपाची आमचे कडेन सद्या यंत्रणा ना, आनी जर मुखार जर तुगेली ती लोकां मेरेन आनी घरा कडेन पावोवपाची यंत्रणाच जर तुगेली बाबत आसा जाल्यार ती इतली लायट हाडूनय कांय फायदो आसचो ना. सो लायट आमकां चड जायच, आनी त्याच बरोबर ती लास्ट मायल कनेक्टिविटी जाका आमी म्हणटात घराघरांनी पावपाची, ती आमची इन्फ्रास्ट्रक्चरूय ओवरहॉल जावपाची अत्यंत गरज आसा. हाजेर म्हाका दिसता कांय गजालींचेर राजकारण कोता येना, कांय गजालींचेर राजकारण जाता, गोंयकारूय समजतात. त्या खातीर आतां मुखाल्लो मुद्दो जो खूब इंट्रस्टींग मुद्दो, आनी त्या मुद्द्याचें नांव म्हळ्यार सरकाराचे दरबार आनी सरकार तुमच्या दारी, ह्या दोन हांचेर जी चर्चा जाली ती. सो लौकीक ह्या दोन विशयांचेर आज सरकाराच्या दारी कितें आयलें विधानसभेक? हो क्वेश्चन वराक गेल्लो मुद्दो. अल्टन डिकोस्टा केपेचे आमदार तेणी विशय काडलो. मागीर गोंयभर इलेक्शनाचे पयलीं जे सरकाराचे इव्हेंट जाले, सरकार तुमच्या दारी, आनी तेजे उपरांत आतां जनता दरबार. पयलीं ते लोकांच्या दारांनी गेले म्हणटा सरकार तुमच्या दारी करून, तेजे आतां तांकां जनता दरबार करचे पडटा. सो असो मुद्दो येयलो की तुमचे ते काम करपाक जो स्टाफ आहा, गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, इतलो फोर्स आहा, तो खंय तरी फेल वयता. तेणी ते दरबार म्हटले म्हणून ते राजेशाही हें करून सेनापती तुमचे फेल वयता बी अशे डायलॉग बाजी जाली. सो तो विशय येयलो. दुसऱ्या आमदारान काडलो हेजेर खर्च केला तेजो. एक गजाल म्हाका दिसता तशी सगळ्यांनी एग्री केली की सीएम राजा आनी बाकी सगळे सेनापती म्हणून. सीएमानी उबो रावन सांगली न्ही सगळे सेनापती बरें काम करता. हे रिप्लाय आसलो, सीएमान रिप्लाय केलो तेका त्या टायमार. ते आसत खेळत त्या टायमार ते कमेंट्स जाले दोनी वाटांनी.
तेजे उपरांत खर्चाचो विशय काडलो. युरीन म्हटले 12 कोटी कितले तरी मोडले. मागीर ते कॉन्ट्रडिक्ट केले सीएमान की आपणे फक्त 2.99 crore कितले तरी मोडले. थंय मातशे फिगराचो प्रॉब्लेम आसलो. मागीर सीएमान परत क्लॅरिफाय केले बजेटेड आसले ते 12 कोटी म्हणून. पण विशय आसलो तेंच्यांनी आरोप करता आसतना तुमचो इलेक्शन स्टंट आसलो काय कितें आनी तुमचे गव्हर्मेंट खरेंच काम करिना म्हणून तुमकां लोकांच्या दारा मेरेन वयचें पडटा काय कितें. आनी मागीर आनी एक विशय काडलो की आमदारान तो तुमचे सरकारी ऑफिसर 300 वयर 250 वयर कितले तरी जाले थंय आनी लोक फक्त नोटीस जाल्या म्हणजे रेजिस्टर जाल्या ते फक्त 80-85 कितले तरी जाल्या. थंय मागीर सीएमान ताका रिप्लाय केले की खूब जाण येयले फक्त उलोवपाचे आसले सीएम मिनिस्टरा कडेन तेंच्यांनी रेजिस्टर केल्ले म्हणून. हे जनता दरबाराचो विशय. आनी एक प्रश्न पडटा उलोवपाचे नाशिल्ले जाल्यार ते आयले कित्याक काय म्हणून थंय थोडे पण तो प्रश्न वेगळो. हय पण तो म्हणटा तुमी फोटोग्राफ पळया थोडे जेवन गेले. मागीर खर्चाचो विशय काडलो. नॉर्थ गोवाचो निलेश काब्राल जनता दरबार केलो ते फक्त 19,000 खर्च येयलो नॉर्थ गोवा कलेक्टराक. सावथ गोवा जो गेलो ताका कितें 85-86,000 खर्च येयलो. असो डिफरन्स कित्याक काय म्हणून सकयल इतलो सावथाक इतलो खर्च कित्याक जालो. तेजेर सीएमान तशें आन्सर दिवना पण तेणें फकाणां केली की नॉर्थ गोवान थोडो निलेशानूच आपल्या बल्सांतल्यान केला आसतलो. थोडे लोक जेवन वचना आसतले असल्यो गजाली मातशी उडवाउडीची मातशी उतरां दिवन ताजे परस जर सीएमान म्हणिल्लें की सावथ गोंयाक तुगेले लोकांक तुगेली सरकाराक येवन प्रश्न विचारपाची सदांच तुगेली कन्सिस्टंट संवय आहा आनी म्हणून सावथ गोंया भितर चड गर्दी जाले म्हणून ते इल्लें प्रॅक्टिकल दिसता आशिल्लें न्ही जॉयल. कारण सावथ गोंया भितर तुमकां सामकी सरकाराक परत परत दारेर धरपाचें आनी परत परत प्रश्न विचारपाची संवय आहा. सो ऑब्वियसली जेन्ना दरबार तुगे सावथ गोंयाक जालो थंय चड लोक आयले आनी चड खर्च जालो. खर्चाचो एक that expenditure part is one part, but another interesting aspect is question केल्लो युरीन तेका की इतलो कमी लोक कसो जालो. डू पीपल डोंट हॅव कॉन्फिडन्स इन युअर गव्हर्मेंट. बट म्हाका दिसता की यू कॅन सी इट बोथ वेज. एक सपोज लोक थोडो आयलो मे बी पीपल आर हॅपी विथ द गव्हर्मेंट एंड दे डोंट हॅव इश्यूज टू पुट फॉर्थ एंड मे बी दे आर नॉट कमिंग. Or you can say that people are frustrated and they think that nothing is going to work in this exercise and that's why they are not coming. So you can't conclude either way. You can't conclude that cannot. इतलो बरो आसा तो आयकून लोकीक सुद्दां हसलो. because either way you cannot conclude saying that cannot be a barometer to decide on what the government is. किशोर कितें मुख्यमंत्री सरसेनापती आणि बाकीचे सेनापती काय मुख्यमंत्री राजा आणि बाकीचे सेनापती. जोयल बाबान सांगलें की कदाचित लोक सरकाराचेर हॅपी आसूं शकता. म्हाका दिसता ह्या वाक्याचेर म्हणजे सरकाराक म्हणजे बीजेपीक मतां पडटा आसतलीं म्हटल्यार बीजेपीचेर लोक खूश आसा अशें मात कोणी समजून घेवचें ना. कारण मतां कशीं पडटात हें गणित वेगळें. सरकारचेर लोक खूश आसा अशें म्हणप केमिस्ट्री वेगळी. हय ती केमिस्ट्री वेगळी. आतां एक एक्झाम्पल सांगता. गणित वेगळें आनी केमिस्ट्री वेगळी म्हणटा. जनता दरबार किंवा सरकार तुमच्या दारी हे जे उपक्रम आसात पळय ते प्रमोद एक ओके म्हणजे उपक्रम गरजेचे ते. पूण ताचे ज्या पद्दतीन एक वातावरण किंवा बाकीचे ज्यो गजाली खर्चाच्यो बिरच्यो जाल्यो तो सोडून दी. म्हाजी एकूच म्हणणें की हेच्या पयलीं जेन्ना सावथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ND अगरवाल आसले तांणी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराच्या लेवलाचेर सगळ्या अधिकाऱ्यांक व्हरून सरकार तुमच्या दारी पार पडलेलें. त्या टायमार कसलोच वेगळो खर्च फेस्टिवल बिस्टिवल आनी व्हडलें अशें जावंक केन्नाच नासलें. व्यवस्थीत पद्दतीन ती प्रक्रिया पार पडलेली. दीस शूड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आता सरकार तुमच्या दारी आणि हे तुमच्या दारी आणि ते तुमच्या दारी म्हणून ढोल वाजयत तुम्ही व्हरतले. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता कितें. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खरोच सरकार तुमच्या दारी म्हणजे त्याच्या ज्युरिस्डिक्शनान एज अ डिस्ट्रिक्ट ज्युरिस्डिक्शनान तो निदान वर्सान एकदा तरी वयता. बाकीचे ऑफिसर आसात ते कामां करतात. दुर्दैवाची परिस्थिती खूप वायट दिसता प्रमोद सांगपाक की लोकांची कामां अजिबात जायनात. लोक तळमळटात आणि म्हणजे लोकांची तळमळ जी आसा लोकांक आतां फॉर एग्जाम्पल सरकारान सरळ आव्हान करचें लोकांक की तुम्ही ज्या पद्दतीन कमी संख्येन त्या दरबाराक गेले हेचो अर्थ तुम्ही सगळे सरकारच्या प्रशासनाचेर कारभाराचेर खुश आसात काय कितें. हय हाचेर एक हे करची तयार. म्हजो वेळ सारको सोंपला पण म्हाका दिसता तूं एक गजाल सरकाराक सांगपाक सोदता की सरकार तुमच्या दारी हें बरें दिसता आयकुपाक पण प्रॅक्टिकली प्रशासन तुमच्या दारी जावपा जाय. तें जेन्ना प्रशासन तुमच्या दारी जातलें तेन्नाच लोकांक जे सरकारी कचेऱ्यांनी धगचपाटी घालचे पडटात ते कमी जातले. दर गोंयकाराक वचून आपलें काम जायना
म्हूण माथ्यार हात घेवन बसचें पडटा तें कमी जातलें. सरकार तुमच्या दारी ही खूब बरी गजाल. कांय दिसांनी आमदार तुमच्या दारी येवपाक शकता, मंत्री तुमच्या दारी येवपाक शकता. पण हे सगळे जर दारी आयले आनी जर प्रशासन आपल्या घरी जर उरलें जाल्यार लोकांची कामां जावची नात. हें म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या तकलें वचपा जाय. तें वतलें इतलेंच मागता आनी थांबता. लौकीक बाब, किशोर बाब, जॉयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशीं 7 ते 10 वर्सां. हां, शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आणि आता तर सुटी पडल्या. तुम्ही आणि कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना. हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव, कितली बरी शाळा. हे कितें रे? चोरानो म्हजे कडेन खेळटा? गोवा पुलिसा कडेन? सॉरी काका. सॉरी बिरी कांय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. घरा? आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू, आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार, खोशया सारे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना. आता दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.